दोतोर साळकारा बरोबर सद्याक तुमगेलो जो हे सगळे तुका पदावेल्यान काडपाचे सगळे जे हे कारवाई चल्ल्या ताजे बरोबर मॅनेजिंग कमिटीतले 8 जाण आसात न्ही, हे खरे न्ही? दोतोरा वांगडा 7 जाण आहात. तुझ्या वांगडा 8 जाण आसात? माझ्या वांगडा टोटल 7 जाण आहात. हांव धरून 6 जाण आहात. हांव सोडून 6 जाण आहात. सो तुम्ही आनी एक आसतो खंय गेलो? ऐक, शेखर कितें करता सांगता. प्रत्येक फाटी तो हेचो भंय दाखयता तांकां, गव्हर्मेंटाचो भंय दाखयता, हें अशें जातलें दाखयता, तशें जातलें दाखयता. तुमकां आतां खबर आसतली की आतां हें एसएजीन आमचेर घातलां. हें शेखरान आदींच सांगलेलें, हें अशें अशें घालतलें एसएजी. तुम्ही कितें म्हणटा की गव्हर्मेंट मशिनरी मिसयूज करतात? डेफिनेटली तो. आनी हे कशें कितें करता आनी सीएम तेजें कशें कितें आयकता खबर ना. म्हाका दिसना सीएम तेचें आयकता अशें. आनी म्हाका तरी दिसता सीएम रायट टायमार रायट डिसिजन घेतलो. हे 100% हांव सांगता. तो कितलेंय कितें करून आपली शेपडी बडोवन कितेंय करूं तो वयता, हेच्या कडेन धांवता, तेच्या कडेन धांवता, आनी कोणा कडेन धांवता, ह्या MLA कडेन धांवता, त्या MLA कडेन धांवता. आनी तेणें येवन सगळ्यांच्या फुड्यान सांगलेलें आहा की तें एसेंब्लीनूय आपुणूच काडूंक लायलें म्हणून. आतां रजिस्ट्राराची चवकशी सुरू जाल्या 2 मेंबरांची. 14 नोव्हेंबरा मेरेन तांकां रिपोर्ट दिवपाक लायला. हाऊ आर यू गोइंग टू टॅकल दॅट? Why I have to tackle anything? Let it takes its own course. तांकां इन्क्वायरी करूनी let them find out कितें आसा तें आनी दिवनी तांकां आपलो रिपोर्ट. You are open? I am open. For all financial? For anything. Financial proof? For anything I am open. 100%. डिरिकॉग्निशन केलें जाल्यार कशें हें करतले? पडून गेल ना? पडून वचपाचो प्रश्न येना. आमी तांकां प्रॉपर रिप्लाय दिल्लो आहा लिगली. आनी म्हाका तरी दिसना चीफ मिनिस्टर अशें कितें स्टेप घेवचे. कित्याक चीफ मिनिस्टराकूय क्रिकेटी बद्दल भयंकर आस्था आसा, आवड आसा. म्हाका खबर आहा आमी ल्हान आसतना तेंच्या वांगडा खेळटाले आदी सुद्दां. खोर्ले, कित्याक ते खोर्लेच रावपी. तेंच्या वांगडा आमी खेळ्ळ्या क्रिकेट आनी तांकां खरोखर आस्था आहा क्रिकेटी बद्दल. म्हाका तरी दिसना ते अशी कितें स्टेप घे जी क्रिकेटीक वायट वता तशी. सो यू आर कॉन्फिडंट की खंयच्याच परिस्थिती भितर एसएजी जीसीए डिरिकॉग्नायज करची ना? आय थिंक सो. दिस इज माय ओपिनियन. करची ना म्हाका तरी दिसता. दुसरो मुद्दो जो आसा तो हो की कायद्याची कलमां आनीक जीसीएचें कॉन्स्टिट्यूशन दाखोवन तूं खंय तरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन जंय आपल्या बरोबर मॅनेजिंग कमिटी ऑर्दना किंवा कोर्टा भितर आपल्याचे आरोप आसात, ह्यो सगळी कायद्याचो आधार घेवन यू आर क्रिएटिंग. आनी रिप्लाय तुजो वाचलो तेन्ना म्हाका खरें अप्रूप दिसलें. व्हेरी फ्रँकली सांगता अप्रूप दिसलें. कारण जीसीएची ती नोटीस तुका आयिल्ली ती आनी ताका तुवें जो रिप्लाय केलो सारको कायद्यान पॉयंट बाय पॉयंट इन्क्लुडींग चॅलेंजींग दॅट कॅबिनेट डिसिजन, अप्रूप दिसपा सारकी गजाल. हो कायद्याचो आधार घेवन तूं खंय तरी आपल्या वयली जबाबदारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी झटकून उडयता काय? ना 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 हें घालपी कोण आमचेर म्हाका सांग. हांव पयलीं कायद्या कडेन गेलां काय कोण गेला? हेच्या फाटल्यान अशें करूच आहा सगळें करपाक. एक्चुअली हेची गरजूच ना. हेची गरजूच ना. हें करपाची गरज आसली. बऱ्या भशेन जीसीए चलोवया मरे, बांदुया मरे स्टेडियम. फुडलें आनी कितें कितें डेव्हलपमेंट आहा ती करुया मरे. हें करचें सांडून म्हाका सांग तूं आमकां भंय घालपाक ही असली एक आमचेर घालता. इज इट करेक्ट? तुका तरी दिसता हें करेक्ट कशें? एसोसिएशन बरें चलोवपाक ग्रुपिजम करून बरें चलना. आनी ह्या शेखराक सदींच संवय आहा ग्रुपिजम करपाक. म्हाका एक गजाल सांगा, जेन्ना नार्वेकार तुमी सगळें तें करून काडलो, सगळ्यांक अपेक्षा आशिल्ली की सुदारतलें कशें. बरोबर. म्हाका आज दोतोर साळकार म्हणटा की आपूण अनहॅप्पी. आज तूंय म्हणटा की आपूण अनहॅप्पी. आय एम नॉट अनहॅप्पी. डेफिनेटली आय एम नॉट अनहॅप्पी. आय हॅव डन लॉट ऑफ थिंग्स इन माय टेन्युअर. आनी खरोखर म्हाजे जे बाकीचे आमचे जे मेंबर्स आहात तेंच्यांनी म्हाका सगळ्या वाटेन साथ दिल्या हें काम करपाक. प्रत्येक जाणान सोडून अशें कर साळकार. कित्याक किचमटी काडीत बसता. शेखरा बरोबर जे लोक आसात तांणी सुद्दां तुका साथ दिल्या? दिल्या डेफिनेटली. हांव ना म्हणिना, कोणी दिल्या साथ ती दिल्याच. आनी तितूंतले आजुनूय तीग चौग जाण म्हाका सांगतात की आमी हेचे बेश्टोत आमकां भंय घालता म्हणून आमी तेच्या वांगडा आसा म्हणून. म्हाका एक गजाल, ते रेडी ना. व्हेरी फ्रँक क्वेश्चन.
आनी तूं म्हणटा की शेखर साळकाराची सरकारा भितर खूब बरे मागपी आहात, ताका लागून ह्यो नोटीशी येतात, ह्यो चौकशी समिती स्थापन जाता, दॅट इज युअर आर्ग्युमेंट. जेन्ना नार्वेकाराक काडपाची गजाल जाली तेन्ना तुमी अशी सिच्युएशना भितर आशिल्ले की जर शेखर साळकार ना जाल्यार नार्वेकाराक काडपाचो मूव सक्सेसफूल जायना, आनी जर बाळू अध्यक्ष जायना जाल्यार ते काडटगीर नवीन असोसिएशन थंय बसना. सो तुमकां दोगूय जाणांक एकामेकाची गरज आशिल्ली ना. आयक आनी ह्या गरजेंतल्यान तुमगेलें सेटिंग जालें. ना 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 आयक सांगता, इम्पॉर्टंट हेतून सांगता. नार्वेकाराक काडपाक 10 मेंबरांची गरज आसली. बरोबर. आनी ती फक्त हांवूच करूं शकतालो. बरोबर. ती शेखर साळकार करूं शकनासलो. पण तुमकां आणि खंय तरी ती फाटल्यान गरज बॅकिंग जाय आशिल्लें सरकाराचें. प्रत्येक फाटी बॅकिंग जायत आसता न्हू. आतां सुद्दां हांव म्हणटा ते- आमकां बॅकिंग जाय गव्हर्मेंटचें. तें दोतोर साळकारान हाडून दिलें. दोतोर साळकार न्हू तेन्ना आमी सीएमा कडेन उलयले. बरोबर. सीएमानूय आमकां फोर्स दिलो तेन्ना. ना अशें न्हू, सीएमानूय डेफिनेटली तेन्ना आमकां फोर्स दिलो. आनी तेणें सांगलें तुमी सारके प्रॉपर कायद्या प्रमाण फुडें वचात, आय एम देर विथ यू. आनी त्या प्रमाण आमी 10 मेंबरांनी रिजोल्युशन घेवन बरोबर. तेन्ना नार्वेकाराक तुमकां expel दोगूय केलो. जाणांक एकामेकाची गरज आशिल्ली. अशें दिसता म्हाका. आज जेन्ना तुमकां दोगूय जाणांक एकामेकाची गरज ना, गरज यू हॅव ना. मेड दिस एन इगो बॅटल. No, it is not a ego. I am telling you right now, I don't want any other term. एक टर्म म्हाका पुरो. म्हाका इगो ना. कित्याक माय एम इज टू वर्क फॉर क्रिकेट. इगो घेवन हांव केन्नाच बसना. तूं म्हणटा की तुका हो एकच टर्म पुरो आनी दुसरी टर्माची गरज ना. हांव आतांच उतर दिता न्हू. बरें, ताजे तुका उतर न्हू, सगळ्यांक उतर दिता. ताज्या वयर जर आनी एक प्रश्न विचारलो की आतां एकूच वर्स उरला, 2 वर्स जाली, जालो रिझायन, किती वता? असो एक आर्ग्युमेंट घाल जाल्यार. हांवें सांगलें म्हाजी सर्टन एम्स आहात. हांवें क्लबांक उतर दिल्लें आहा की आय वील स्टार्ट स्टेडियम इन माय टेन्युअर. हांवें बाकीच्यो गजाली क्लबांक बेनिफीट दिवपाच्यो, रणजी प्लेयरांक पयशे दिवपाचे, एकाडमी स्टार्ट करपाचे. थंय तुजे आरोप जाता की रणजी प्लेयरांक पयशे दिवपाचो जेन्ना प्रस्ताव आयलो अशें तो म्हणटा. तेन्ना ऑब्जेक्शन घेवपी तूं आशिल्लो. ना, कितें ऑब्जेक्शन घेतलां तें आयक मरे. हांवें ऑब्जेक्शन घेतलें कितें, तो सांगतालो कितें, तांकां दर म्हयन्याक पयशे दिवया. हांवें म्हणलें दर म्हयन्याक नाका, आमी वन टायम सेटलमेंट करून तांकां पयशे दिवया. म्हणजे कोणाक 2.5 लाख, कोणाक 5 लाख, कोणाक 7.5 लाख अशें दिवया. कित्याक फाल्यां जेन्ना स्टेडियम आमी बांदतले आमचे कडेन पयशे उरचे ना, आनी ते दर म्हयन्याक मागीर पयशे दिवपाक आमकां डिफिकल्ट जातलें. आनी इवन BCCIन तशें खूब कडेन केल्लें आहा वन टायम So सेटलमेंट. you are not opposed to giving money. नॉट एट ऑल. तुमकां फक्त ज्या स्ट्रक्चरा आनी सिस्टमी भितर दिवपाचें तितल्याचेरच ऑब्जेक्शन आशिल्लें. एक्झॅक्टली दॅट्स रायट. तुवें केन्नाच तांकां पयशे दिवपाक ऑब्जेक्शन Not घेतलें at ना. all. I am for cricket. I am for cricketers, and I am for all the players and cricket lovers of Goa. म्हाका एक गजाल सांगात, इज इट अ फॅक्ट दॅट सरकारा भितर तुजे कांय बरे मागपी आसा आनी जाका लागून सद्या ही सर्कस चालू आसा, ते घोडे त्याही वडच्यान वतना आनी ह्याही वडच्यान येना. सी हांव सद्या आमचो डेप्युटी CM आहा पळय, कितें आय एम वीथ हिम फॉर बोथ द इलेक्शन्स. तेच्या वांगडा आसलो आनी हांव खरोखर मानता तेका. ही इज रियली अ नायस पर्सन. तेका मानता म्हणून आय हेल्प हिम. म्हणजे हांव तेच्या वांगडा गेलो, हांवें तेच्या बरोबर काम केलें. तो म्हाजो खरो सपोर्टर, म्हणजे म्हाका खरें हें करता, तो सपोर्ट करता. So बाळू आणि साळकार बॅटल इज इनडायरेक्टली बिकमिंग अ हॉट स्पॉट फॉर डेप्युटी CM वर्सेस CM. No, not at all. नॉट एट ऑल. Not at all. तू ते म्हणटा I am म्हणपाक सोदना. I am with the government. तू ते म्हणटा म्हणपाक सोदना. No, I am with the Both government. of you are with the See, government. We require government help. स्टेडियम करपाक मेन आमकां गव्हर्मेंट हेल्प जायच. कितें आनी म्हाजो प्लॅन तुमकां सांगता, एक बारीक प्लॅन आयकोन घे म्हाजो. आमी घेतला तो जागो 2,90,000 स्क्वेअर मिटर जागो घेतला. तेतून 40,000 स्टेडियम बसता. उरलो आमचो कितलो 2,50,000 उरता. तेतून आनी 30,000 जवळ जवळ पार्किंगाक वयतलो. बरोबर. हांवें फाटींच हो प्लॅन हांकां सांगलेलो सगळ्यांक. म्हटल्यार ते ह्या भानगडीन हें आयकपाच्या तयारीन ना कोण. कितें प्लॅन सांगलेलो, सायमन रीड म्हणून आदलो प्लेयर इंग्लंडचो, तेणें म्हाका प्लॅन दिल्लो फूल की तो हांगा 10,000 मेंबर्स हाडटा
10,000 मेंबरशीप करतलो तो 10,000 लोक हं. आणि ते हाडून इंग्लंडाक जश्यो ल्हान ल्हान विलेजी आसता पळय हय. तश्यो सायडीक विलेजी जातल्यो हं. म्हणजे वयत 20 घरांच्यो 40 घरांच्यो 30 घरांच्यो अश्यो विलेजी जातल्यो आणि त्यो विलेजी एक आसतली टेनीस विलेज एक गोल्फ विलेज एक आनी कसली विलेज अशें म्हणजे स्विमींग पूल विलेज आनी अशी आणि त्या विलेजींनी इट वील लायक अ 5 स्टार हॉटेल त्याची मेंबरशीप आसतली ते तो हाडटलो सगळी इंग्लंडच्यान मेंबर्स हाडटलो आणि दुसरें आमचें एम कितें की गोंयान खंयचोय ट्युरिस्ट आयलो का तेणे थंय 3 दीस तरी येवन विजीट यू आर क्रिएटिंग अ मिनी स्पोर्ट्स सिटी. एक्झॅक्टली That दॅट is वॉज your माय plan. एम That is your aim. दॅट इज माय एम आय इन माय टेन्युअर आय आणि जस्ट तुका वॉन्ट टू दिसता स्टार्ट की इट सरकार तुका हेल्प करतलो. आय थिंक सो डेफिनेटली last ह्या इतल्या प्रश्न जो बऱ्या आसा- कामांक जर सरकार हेल्प करिना मागीर कित्याक करतलो न्ही. म्हाका एकच गजाल सांग BCCIची मिटींग अटेंड करपाक तुमी दोगी जाण गेले लास्टाक तूं भितर पावलो. BCCIचो स्टँड कितें ह्या सगळ्या गजालीचेर कारण प्रकरणय सिरियसली तांच्या म्हऱ्याक पावलां. आर यू कॉन्फिडंट की BCCI वील स्टँड बाय यू. 100% हे फाटीं सांगलां हांवें पेपराक आनी आतांय परते सांगता ते तेका श्रीनिवासानान कितें सांगलां तें सांगता. श्रीनिवासान पयलीं म्हाज्या कडेन उलयलां आनी मागीर तेका सांगलां तें वचून तेका कितें सांगलां तुका जर मिटिंगेक येवपाक जाय तूं जनरल बॉडी आपय जनरल बॉडीचें ओपिनियन घे मेजॉरिटी ओपिनियन एंड देन यू कम टू द मिटींग. तूं मॅनेजींग कमिटीचे बेश्टेंच 5 जाणांचें बरोवन घेतलो रिजोल्युशन आनी तूं मिटिंगेक येवं जनरल शकना. बॉडी इज विथ यू. जनरल बॉडी तेकाच ठरोवनी तेच्या वांगडा आसा जाल्यार तेणें वयचें मिटिंगेक जनरल बॉडी घेवन दिस इज एन ओपन चॅलेंज. ओपन चॅलेंज जनरल बॉडी आपय आपय जायल्या काड जायल्या मिटिंगे वच. म्हाकाय काड जायला जनरल म्हणटा. बॉडी आपय आनी यू आर रेडी. आय एम रेडी फॉर इफ जनरल बॉडी सेज बाळू स्टेप डाऊन यू विल स्टेप स्टेप डाऊन आय डाऊन. विल स्टेप डाऊन यू विल स्टेप डाऊन. कित्याक क्लब म्हणजे हांव क्लब म्हणजे दिसे जनरल बॉडी जावनी आणि जात ते जावनी यू आर ओपन. यू आर ओपन. 100% आय एम ओपन फॉर दॅट. म्हाका दिसता इतल्याचेर आमी थांबतात या मेजर हाजेर आमी थांबतात. खुबशे आरोप जाताले सगळ्यांचेर बाळून उत्तर दिल्यान. मॉरॅलिटीचेर तो इतलेंच म्हणटा की मॉरॅलिटी एकाच सायडीच्यान आसून ती कोता येना. दुसरे ज्या मॉरॅलिटीचे आरोप करतात तांणी मॉरॅलिटी सांबाळपाची गरज आसता आणि खंय तरी दोगी जाण म्हणटात की सरकार आमचेच आणि सरकार आमच्याच बरोबर आसा अशी परिस्थिती येता. आयली इतली फ्रँक मुलाखत दिली. थँक्स अ लॉट. थँक्यू टॉकिंग टू थँक्यू